सोनवार 27 जानेर. मुखेल वळ. पीक खूब पूण वावराडी थोडे. नियाळाक आदार. जावं पवित्र सोबेन जावं समाजांत धंदो चलोवंक वो राजकी मळार आमकां जायते वावर करपी फुडारी दिसतात. दुबावूच ना, आयज आमकां जायतीं फुडारी वो आपोवणी देवाचे कृपेन फावो जातात. एक मात, नियाळ करपाचें म्हणल्यार हे फुडारी देवाक पुरते काय? आपले फुडारीपण देवाच्या वावराक खरेंच ती नीज मोगान आनी सेवे मोनान खान मारतात काय? हो एक मोठो प्रश्न ह्या समाजांत. आयज-काल आमी पळयता चडशे फुडारी आपलो फायदो पळयतात. एक सुसेगाद जिवीत जिवंक आनी कम्फर्टेबल लायफ आवडटात आनी सोदतात. दुसऱ्या वरवीं आपली कामां करून घेतात आनी आपलें नांव परगडटात. जाल्यार जेजूच्या म्हळ्यांत वावर कशें करतले? जेजून विचून काडलोले शिसूय हेंच चिंतताले. आपल्याक पयल्यो वयल्यो सुवात्यो मेळटल्यो, आपल्याक व्हडली मजुरी मेळटली. पूण जेजू रोखडोच तांकां शिडकायता. ह्या वावराक मजुरी ना, फकत तुमचेंच जिवीत देवाच्या वावराक भेटोवंक आनी तुमचो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवंक. खंय तें? वय, त्या कालवार दोंगरार कोश्टांक आनी आव्हानांक फुडो करूंक. आसात आमी तयार जावंक जेजूचे नीज वावराडी? तशेंच मागुया ह्या येतोल्या वेंचणुकेंत आमकां राजकी मळार असले सेवेचे आनी त्याग करतले फुडारी आमकां परजेक फावो जावंक. म्हजो थाराव, जेजूच्या काळजा सारके फुडारी मेळूंक दिसपट्टी दिमी घालून तेच करून मागणें करतली.